नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमकां सगळ्यांक मायमगाचे येवकार सगळ्यांक बरी दनपार आवडत आणि हांव दीप्ती काकोडकर लंच टाइम बुलेटिनाक सुरवात करता सविस्तर खबरां पयलीं पळोवचे मुखेल खबरो। फोंडे ब्लॉक काँग्रेसीचे अध्यक्ष विलियम आगियारान पक्षाच्या फुडाऱ्यांक दाखल्या सयत थेट पत्र बरोवन डॉक्टर केतन भाटीकाराच्या पक्ष प्रवेशाक केलो खर विरोध। अपघात टाळपा खातीर सुरक्षेच्या दिकेन उपाय येवजण करात अशी मागणी करीत थळाव्यांनी आडायली शिरगांवचे बानेकार मायनीवेली मिनाची येरादारी उपाय येवजण करपाचे उतर दिल्या उपरांत सोडले आडावन दवरिल्ले मिनाचे ट्रक। मनोहर आंतरराष्ट्रीय विमानतळ आणि जुवारी पुला खातीर वाडले कनेक्टिव्हिटी गोंयाक लॉजिस्टिक्स आणि वैजकी केंद्र करपाचे करतलो यत्न सांगता मुख्यमंत्री सावंत। आल्त परवरी एका निवासी संकुलात लागवड केल्ल्या हायड्रोपोनिक गांजो प्रकरणात मुस्तफा गफर मोतीवाराचे सयत वेदांत देशपांडे आणि मयूर कोल्हेक केला अटक। गोंयांतल्या सायबर गुन्ह्या फाट्यान केली व्हडली कारवाय 1,64,00,000 रुपया मोलाच्या गुंतवणूक फटवणूक प्रकरणात एका आरोपीक केला अटक। आणि मोर्जे वाठारात बेकायदेशीरपणान चलपी जुहुरा आणि पब पी क्लब केले सील गरजेच्या परवाने आणि नियमांचे उल्लंघन करून चलताले पब मोर्जे पंचायतीची कारवाय। आता खबरो विस्तारान शिरगांव बानेकार मायनिंग वाठारात अपघात टाळपा खातीर सुरक्षेच्या दिकेन फावो ती उपाय येवजण करात अशी मागणी लावन धरीत कांय थळावे लोकांनी शुक्रारा शिरगांवचे बानेकार मायनी वयली मिनाची येरादारी आडायली। उपाय येवजण करपाचे उत्तर मायनिंग कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी दिल्या उपरांत 3 वरां आडावन दवरिल्ले मिनाचे ट्रक सोडले। देखून हे वाठारात संरक्षण वणत बांदची आणि उपरांतूच मिनाची येरादारी सुरू करची अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या। पळय आता लास्ट टाइम हांगा शिरगांव एक एक्सिडेंट जालो आमचो गांवचो मुळगांव गांवचो भुरगो हांगा एक्सिडेंट जालो मेलो। एका एक्सिडेंट जालो 11 सुमार रातच्या आनी तेणें सकाळीं ताका मरण आयलें आनी तें मरण आयलें कित्याक येयलें म्हणटोय गजाल म्हटल्यार तें रिटर्निंग वॉल आसूंक जाय। तें रिटर्निंग वॉल नासल्या कारण तेजी गाडी घेवन तो सकयल गेलो आनी ते घोड्यान तो भितर भरून उरलो थंय आनी तो मेलो। मेळटकूच हांवें हेंका पंचायतीक सांगलेलें की थंय रिटर्निंग वॉल पळय लास्ट टायम पासून हांवें खुबदां बोवाळ मारता की पंचायतीक हांगा कंपनीक पण सांगलां रिटर्निंग वॉल करचो आनी ट्रान्सपोर्ट कितें तें चालू करचें हांगा तेर आसून कंपनीक प्रिकॉशन घेवंक ना पंचायतीक कोण पळोवन वचोंक ना कोणाक कोण कितें म्हणटा। आनी हांगा शिरगांव अशें कितें हांगा आतां सेन्सिटीव जालो लास्ट टायम आमचे जाता इस्टेटमेंट जालें आनी सारको सेन्सिटीव विलेज म्हणून सेन्सिटीव इश्यू जाता हांगा कितें कितें ताका लागून हांवें आतां कितें म्हाज्या हातीन घेतलें की आतां हांगा ट्रान्सपोर्ट चालू जालो तेर आसतना ट्रान्सपोर्ट चालू जाल्लो कारण म्हाका काल हांव येयल्लो हांगा 5 सुमार 5 ट्रान्सपोर्ट बंद आसता अशें 5 उपरांत ट्रान्सपोर्ट चालू आनी जे फ्लॅग दाखोवपाक जे लोक आसता ते ना गायब हांगासरले कोणूच नासलो। सो हांवें तांकां काल सांजचे येवन सांगलें की हांगा फ्लॅग दाखोवपाक कोण नासलो ताका लागून तुमी फाल्यां हांव बंद घालतलो। सो तेंचे तेर आसतना ट्रान्सपोर्ट चालूच दवरलो ताका लागून सकाळचो येयलो आनी ट्रान्सपोर्ट बंद केलो। तुमी जे मेरेन म्हाका एश्युरन्स दिना रिटर्निंग वॉल बांदपाक हांगा शिरगांव जे बांदेकारा सावन 50 मिटर सकयल आहा तार रोडाचेर तेंची गेटी कडेन सकयल मातसो 10 मिटर तो रिटर्निंग वॉल बांदचो आनी ट्रान्सपोर्ट चालू करचो म्हळ्यार म्हाका आतां तो हांवें ताका सांगलें सिंग येयलो आनी सगळो मॅनेजर मायन्स मॅनेजर सिंग म्हणून तेणें येयलो आनी आपूण म्हाका म्हणपाक रिटर्न कितें आपल्याक दी म्हणून बरोवन आतां ताका हांव रिटर्न कितें आहा तें मेमोरेंडम आमचें दितलें शिरगांवचें कितें आहा तें आमचे जेन्युइन इश्यू आहा ते आनी ताका तेणें दितलो आनी तेणें मागीर तेणें सांगलो आपल्याक दी आपूण फुडें कितें आहा तें आपूण करून हेड ऑफिसाक घालता आनी आपूण करून दिता आनी तें पयलीं करचें आमचें हें रिटर्निंग वॉल कितें बांदपाचें कित्याक म्हाका फुडें आनी ट्रेजेडी हांगा कसलें एक्सिडेंट जावपाचें नाका कित्याक आमचें कितें काम मेळटा म्हाजे ट्रक आसा काम मेळटलें आमकां फाल्यां परां म्हणल्यार कितें लोकांचें हांगा मरण नाका कोणाचें कित्याक पयशां परस न्हू लायफ इम्पॉर्टंट आमकां पयशे मेळटले केन्ना फाल्यां येतले परवा येतले म्हणल्यार लायफ आमचें येवचें ना एकदां तो तडपण भुरगो मेलो बाबा आतां मॅनेजरा आपूण हाडलो हांवें तो सिंग म्हणून येयला तेणें सांगलां आपल्याक बरोवन दी आपूण ट्रान्सपोर्ट हांवें म्हणल्यार हांव तुका ट्रान्सपोर्ट चालू करूं आमी बंद करपाचें ना आमी चालू करपाकूच येयल्यात म्हणल्यार कितें अशें न्हू की प्रिकॉशन घेवचें कित्याक फाल्यां कोण एक्सिडेंट जावन कोण आनी कोण मेलो जाल्यार आमकां प्रॉब्लम जातलें परतें आनी तुमकांय प्रॉब्लम की एक दीस बरो 2 वरां बंद उरता तें बरें की म्हयनोभर बंद उरता तें बरें न्हू
एक दीस बंद उरता ते बरें, कित्याक प्रिकॉशन रिटेनिंग वॉल बांदचे आनी चालू करचो ट्रान्सपोर्ट, अशें म्हाजी मागणी आसा. सुर्यान मातशें आतां तेणें सांगलां आपल्याक बरोवन दी. आतां कितें आहा तेंचे एज पर ट्रान्सपोर्टाचे तेंचे गाडी भरलेले आहा, GPS तांकां जायना म्हणटा, थोडे जाताय म्हणटा आनी तेंचे मातशें प्रॉब्लम आहा. तेका लागून हांव तेंच्यांनी उलोवनी कितें तें फुडलें. होगा बेनिफिट ना फुटो पड़ेगा उनकी डिमांड क्या है? तो रिटर्निंग वाल बनाने है ना रिटर्निंग वॉल की उनकी डिमांड है? पहले उस एक्सीडेंट हुआ था उस वजह से बोल रहा है सेफ्टी के लिए बोल रहा है हाँ, ओके ओके. और ये देने के बाद कितने दिन में एक वो देखते हैं ना पहले प्रपोजल आने के बाद देखते हैं ना अभी बंद रहेगा ट्रांसपोर्टेशन. नहीं बोला चालू करेगा. आंतपरवरी 1.28 लाख रुपये ड्रग्स जप्त केलो. 16 ग्राम गांजा आणि 22 ग्राम वीड मेळिल्ल्याचो दावो अँटी नार्कोटिक्स सेलान केला. या कारवायेत निवासी संकुलात धाड मारून बेकायदेशीर रितीन हायड्रोपोनिक गांजाची लागवड चालू आशिल्ल्याचे उक्ताडार आयले. या प्रकरणात पोलिसांनी 2 जाणांक अटक केली अशी माहिती गोंय पोलिसांनी दिली. गोंयच्या ड्रग्सा आड झुजाक व्हड यश मेळ्ळां. आल्त परवरी हांगच्या एका भाड्यान रावपी फ्लॅटाचेर अँटी नेगोटिक सेलान छापो मारून निवासी संकुलात बेकायदेशीर हायड्रोपोनिक गांजाची लागवड चालू आशिल्ल्याचे उक्ते केला. 16 ग्राम गांजा आणि 22 ग्राम वीड मेळ्ळा. जप्त केल्ल्या ड्रग्साचे वट्ट मोल सुमार 1.28 लाख रुपया आसा. दोगांक अटक केल्या. न्यायालयीन दंडाधिकारी पहिल्या वर्ग न्यायालयान आरोपीक 5 दीस पुलीस बंदखण फरमायल्या. या प्रकरणातल्या आरोपीत पुरवणदाराकूय अटक केल्या आणि फुडली चौकशी सुरू आसा. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. गोंयांतल्या सायबर गुन्यांव फाट्याची व्हडली कारवाय जाली. 1.64 लाख रुपये मोलाच्या गुंतवणूक फटवणूक प्रकरणात एका आरोपीक अटक केल्या. सोशल मीडिया वरवीं नागरिकांक हाय रिटर्न दिवन लुटपी रॅकेट उक्ताक जाला. पळयात पुराय बातमी. गोंयच्या सायबर क्रायम पोलिसांनी गुंतवणूक फटवणूक करपाची व्हडली केस सोदून काडल्या. खोर्ली हांगच्या एका रहिवाशान 18 ऑक्टोबर 2025 ते 16 जानेवारी 2026 या काळात दाखल केल्ल्या कागाळी प्रमाण अज्ञात आरोपींनी व्हॉट्सॲप गटावरवीं ताचे कडेन संपर्क साधलो. आपूण डेल्टन इन्व्हेस्टमेंट INCचो भागीदार आनी रिटेलर्स असोसिएशन इंकचो भागीदार. 1990 वर्सा रिटेलर्स असोसिएशन कडेन संबंध आशिल्ल्याचो दावो करून मुंबय ताणें ताका मुंबय अप्पर सर्किट आनी IPO हातूंत गुंतवणूक करपाक लोभयलें. CAH आनी PALI कंपनीच्या शेअरात गुंतवणूक केल्यार व्हड परतावो मेळटलो अशें सांगून ताणें 13 वेगवेगळ्या वेव्हारांतल्यान वेगवेगळ्या बँक खात्यांक 1,64,39,000 रुपया व्हड प्रमाणात जमा केले. ह्या प्रकरणात 19 जानेवारीक 2026 दिसा केस नोंद जाली आनी भारतीय दंड संहितेच्या कलम 318(4), 319(2) आणि माहिती तंत्रज्ञान कायद्याच्या कलम 66D खाला केस नोंद केल्या. तांत्रिक तपासाच्या आदारान पोलिसांनी आरोपीचो सोद हरियाणाच्या फरीदाबाद मेरेन काढलो. पुष्कर गोयल या 31 वर्षाच्या दादल्याक अटक केल्या. बळीन आपल्या ॲक्सिस बँक खात्याक 28 लाख रुपया जमा केल्ल्याचे दिसून आयले. संबंधित खात्याचो संबंध महाराष्ट्र, गुजरात आणि गोंय राज्यांतल्या सायबर गुन्यांवाक जोडला आणि तपासांतल्यान स्पष्ट जाला की वट्ट व्यवहाराची रक्कम सुमार 2,40,00,000 रुपया आसा. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. मोर्जे वाठारात बेकायदेशीरपणान चलपी जुहुरा आणि पप्पी हॉस्पिटॅलिटी हे 2 क्लब सील केली. गरजेचे परवाने घेनासतना संबंधित व्यक्ती क्लब चलयताले. मोर्जे पंचायतीन ही कारवाय केली. नेमांचे उल्लंघन आणि वाठारात चलपी बेकायदेशीर व्यवसाय अशे खपोवन घेवचे नात अशी शिटकावणी पंचायत मंडळान दिल्या. सध्या मोर्जी पंचायतीने धडक कारवाई जे कोण इलिगली बिझनेस करतात तांचेर ॲक्शन घेवपाची सुरवात केल्ली आसा. आयज सकाळी मोर्जी पंचायतीन ज्या 2 क्लबांकडे कसल्याच प्रकारचे परवाने नाशिल्ले तातूंत जुहरा पप्पी हॉस्पिटॅलिटी, न्यू वाडा आणि नारोजी वाड्या हे 2 क्लब कसल्याच प्रकारचे परवाने न घेता चलयताले आणि ही खबर मोर्जी पंचायत मंडळाच्या लक्षात आयल्या उपरांत फाटल्या कांय दिसांनी तशी पळोवणी केल्ली आणि तांचे कडेन कसल्या प्रकारचे परवाने आसात
ताची मागणी केल्ली, पूण ते परवाने दिवपाक तांचे कडेन शक्य जालें ना कारणान आयज सरपंच विलास मुर्जे हांच्या अध्यक्षते खाली ही कारवाई करत न्यू वाडा आणि नारोजी वाडा जे 2 क्लब आशिल्ले त्या क्लबांक नोटीस धाडून हे क्लब बंद करपाचो आदेश दिल्लो आसा. दवर्लेचो सरपंच मिनिनो कुलासू हांणी दवर्ले पॉवर हाऊस ते रोजरी चर्च मेरेनच्या रस्त्याची पळोवणी केली. रस्तो अशीर आशिल्ल्यान लोकांक अडचणींक तोंड दिवचें पडटा. गांवांतली लोकसंख्या आनी गाडयो वाडत आसात, देखून रस्तो रुंद करप काळाची गरज आसा. ते खातीर रस्तो रुंद करपाचे आदेश न्यायालयान दिल्ल्याचे सरपंच मिनिन कुलासून सांगले. एक्चुअली आमकां हायकोर्टान आमकां ऑर्डर येयल्ली जे रोड वायडिंगा लागून, पूण तेंगे एक्झॅक्टली मार्किंग कितलें तें दिलें आमकां एज पर तेंगेजेर आमकां लेटर हेजेर आमी तें चॅक केलां. PW पॉयंट ऑफिसाक फोन केलो आनी तेणें मागीर मांडे येवन ऑफिसान मेळ्ळा म्हणटा. सो एज पर द हायकोर्टा डायरेक्शनाचेर आमी तें इन्स्पेक्शन केलां रोड वायडिंगाचेर. ओके. कोण ऑफिशियल्स बी आसले आयज? ऑफिशियल हांव आहलो, एज अ सरपंच सेक्रेटरी आहलो, स्टाफ आहले आमगेले आनी मेंबर आहले. PWDचे आसले? PW कोण नासले, पयलीं करून गेलो. PWD पयले करून गेल्या. हां. आमचे पयले हांव सरपंच 1-2 सरपंच जाल्ले पयलीं बिफोर 1 मंथ इन्स्पेक्शन करून गेले ते, आनी ते आमकां डायरेक्शन धाडला कोणागे शेड, कोणागे कंपाऊंड, कोणागे कितें लागता ते प्रमाणे त्याच प्रमाणे आमी इन्स्पेक्शन केलां. तेच्या भायर कोणा वचून आमी खंयच्यान खंय आसतले हे आमगे ज्युडिशियल कोर्टा थंयसर आमकां दिला दवरले. दवर्ले सर्कल 2 हाऊस पॉवर सर्कल 2 वार्ड नंबर 1 साकून. ओके. ते रोजरीचे. हय रेचेची बुकां आमगे ज्युडिशियल कोर्टा थंयसर. आतां फुडें कितें? आयज तुमी इन्स्पेक्शन केलें न्ही, हय मुखार कितें आसतलें तुमचें? ते मागीर तेंगे सरकारागे न्ही कितें ते वांयडी कितलो कोतलो पूण ते असो वांयडी आमी घेतले फायंड आउट करपाक. आमगे लोकांकूय आमकां आमगे लोकांक सांगपाक जाय आमगे वायडींग आहा. सो एज पर लोकांक लोकांक रेडी जावपाक जाय. मागीर सडनली येयलो म्हण तूं लोक खंय जातलो. सो तेज्या पयलीं आमी रेडी करपाक जाय. लोकांक सांगपाक जाय बाबा इशी आहा गव्हर्मेंटा कितें. सो थिंगसा इन्फॉर्मेशन हाडले आनी ते लोकांक आमकां नदीमान दवरले. मागीर खाजने बोगद्या कडेन रेल्वेचो धपको बसून गव्यांक मरण आयलां. गव्यांचो कळप ट्रक हुपता आसतना हो अपघात जालो. रानवटी जनावरांच्या सुरक्षेचो प्रश्न परत एक फावट मुखार आयला. म्हापशेच्या श्री देव बोडगेश्वर देवळांत ड्रेस कोड संबंधी जी इमेज सोशल मिडियाचेर व्हायरल जाता ती फेक आसा. देवळाच्या वेवस्थापनान ड्रेस कोड संबंधी कसलीच बसका वा हे विशीं कसलो थाराव घेवंक ना अशें देवस्थानाचो अध्यक्ष एडवोकेट वामन पंडित हांणी सांगलें. बोडगेश्वराच्या देवळांत कसलेंच बंधन ना. देवळांत सगळ्या धर्माचे लोक येतात अशेंय तांणी सांगलें. आयकात. ड्रेस कोड देव बोडगेश्वर देवस्थानान हें केला म्हाका धाडलो म्हणून हांवें इन्क्वायरी केली. कारण आमची आसा पळय ह्या संबंधान कसलीच मिटींग जावना आनी आमचे मॅनेजींग कमिटीन कसलेंच रेजोल्युशन पास करूं ना की ड्रेस कोड करचो म्हणून. आनी तेका आमचे कडेन कांय प्रपोजलूय नासलेलो आनी आमी खंयच्याच एजंडान हो इशू डिस्कस करूं ना. म्हाका दिसता हो न्यूज आसा पळय तो न्यूज कोणी तरी एडिट केला किंवा फेक केला आनी घातला. आनी पण म्हाका दिसता की खंय तरी फेक न्यूज हो मुद्दम हें केल्लो आसा तो प्रसारीत म्हणजे सोशल मिडियाचेर व्हायरल केल्लो आसा. म्हाका भाविकाक सांगपाचें आहा की आमी असलो न्यूज आसा हो ड्रेस कोडाचो न्यूज आसा किंवा रेजोल्युशन आसा तें आमी मॅनेजींग कमिटीन पास केल्लें ना. आमी हेच्या फुडें काही गोश्टी जर आमच्या नदरेक येत जाल्यार आमी विचार करतले. कारण आमचे देवळाची हे सांगपाचें म्हणजे आमचें देवूळ आसा पळय देव बोडगेश्वराचें हें देवूळ आमचें सगळें ओपन आसा. आमचें थंय कसलेंच बंधन ना. आनी आमचे देवळांचे आमी आसा पळय ते सगळ्या धर्माचे लोक येता. कारण आमचो बोडगेश्वर देव आसा पळय हो आमचो राखणदार. थंय आमचें कितें खंयचेच बंधन ना की ह्या रिलिजनचो येवंक जायना.
आमचे ओपन देवूळ, सगळे लोक येतात आणि फाल्यां जर ड्रेस कोड घातला आमकां ते सेक्युरिटी दिवचो पडटलो आनी कितेंय इश्यू जावंक शकता. समज कोण ड्रेस कोड घालनासतना जर एंटर जालो ताका आमी काय भायर काडूंक शकना. हे काही इश्यू आसा काय अशे न्यूज आमी जर हे करीत पब्लीश करीत जाल्यार ते लोकांचेर भाविकाचेर परिणाम जातलो. मागीर ते ड्रेस जर हे करूंक जाय जाल्यार तुका मागीर ते कपडे बदलपाक चेंजींग रूम जाय पडटा आनी खूब गोश्टी आसा. त्या खातीर हो जो न्यूज येयल्लो आसा तो फेक न्यूज आसा. काँग्रेस पक्ष घटमूट करपाच्या हितान पक्षान आनीक जिल्लोध्यक्ष नेमपाचो निर्णय घेतला. कुशावती जिल्ल्या खातीर जिल्लोध्यक्ष नेमतले, हाका लागून दक्षिण गोंयच्या जिल्लोध्यक्षावेलो भार कमी जातलो. कुशावती जिल्ह्यात 8 मतदारसंघांचो आस्पाव आसतलो. आपूण 8 मतदारसंघातल्या कार्यकर्त्यांकडेन स्वतंत्रपणान संवाद साधतलो अशें अखिल भारतीय काँग्रेस समितीचे कुशावती जिल्ल्या खातीरचे निरीक्षक विजय इंदर सिंगला हांणी सांगले. New DCC presidents to be appointed in each district of every state was started, and today, in continuation to that, there are 4 observers, AICC observers, who have been assigned 1 district each in the state of Goa to look at new people to be the part of the organization, open doors for different castes of people to become DCC presidents and take over the organization, to build the organization. There will be a lot of powers which will be given to the new DCC presidents. And when I say a lot of powers will be given to new DCC presidents, there will be a lot of accountability also. South Goa district earlier used to have 20 assembly segments. And if you look at anybody who was DCC president here for 20 assembly segments, sometimes it becomes difficult to run the organization. Sometimes it becomes difficult for a person to run 20 assembly segments. So that's why the party leadership, on the recommendation of the state leadership, decided to divide the South district into 2. One is Kushavati and one is South. And now Kushavati will be having 8 assembly segments to its city. And in these 8 assembly segments, I will be visiting all the 8 assembly segments, meeting with all the elected office bearers, social organizations, party cadre people, Congress party workers, so that more hardworking, more people who are loyal to our party without criminal backgrounds. Maybe some people get criminal records because of their agitations against the governments. Obviously, we have to keep that on the side. But all the people who have any criminal background by doing criminal activities, they will not be considered to be a part of the organization. Who intend to become a part of this process, or who intend to become a part of the party organization through this process, I'm trying to convey through you that they can simply fill up the form, download the form, take a printout of the form, fill up that form and come and meet me during any of my interaction, or even they can send their form on email to me and I can get connected with them. कला अकादमीच्या अ गट नाट्य सर्तीचो निकाल तयार जावच्या पयलीं आपल्या नाटकाक पयले इनाम मेळचे ह्या आशेन दर एका परीक्षकाक 50,000 रुपयांची लाच आणि सोऱ्याच्या बाटलेचे हांयस दाखोवन एका नाटककारान निकाल बदलपाचो यत्न केल्ल्याची धक्कादायक घडणूक उक्ताडार आयल्या. पळयात पुराय बातमी. दर वर्सा कला अकादमी अ गट नाट्य सर्तीचे आयोजन करतात आणि ह्या नाट्य सर्तीचो निकाल येवच्या पयलीं संबंधित परीक्षकांक हायस दाखोवन नाटकाचो निकाल बदलपाचो यत्न करताले अशी वावडी पातळिल्ली. मात अंदूच्या वर्साक अशीच एक घडणूक उक्ताडार आयला. एका नाटककारान कला अकादमीच्या अ गट नाट्य सर्तीचो निकाल तयार जावच्या पयलीं आपल्या नाटकाक पयले इनाम मेळचे ह्या आशेन दर एका परीक्षकांक 50,000 रुपयाची लाच आणि सोऱ्याचे बाटलेचो हायस दाखोवन
निकाल बदलपाचो यत्न केलो. ह्या हायसाक परीक्षक बळी पडूंक ना. परीक्षकांनी खर विरोध केल्ल्यान संबंधितान तांचे कडेन वाद करपाचो यत्न केलो. ह्या घडणुकीची म्हायती सुत्रा कडल्यान मेळ्ळ्या उपरांत गोमंतकान अ गट नाट्य सर्तीचे संबंधीत परीक्षक नंदू सावंत हांचे कडेन संपर्क केल्या उपरांत पुराय घडणुकीची म्हायती दिली. कला अकादमी अ गट नाट्य सर्तीच्या परीक्षकान अशी दिली म्हायती. अ गट नाट्य सर्तीचो निमण्या नाटका उपरांत परीक्षक निकाल तयार करपाक बसले तेन्ना कला अकादमीचो प्रोग्राम डेव्हलपमेंट ऑफिसर प्रदीप गांवकरान ताका भेट म्हणून सोऱ्याची बाटली हाडली. मात ही बाटली परीक्षकांनी न्हयकारली. कला अकादमी नाट्य वेवस्थापक म्हूण काम करपी सुशांत नायक हांणी सर्ती सादर केल्ल्या कार्मेलीन नाटकाक पयलो इनाम दिवचो असो आग्रह प्रदीप गांवकरान परीक्षकाच्या मुखार करपाक लागलो. मात हे नाटक इनाम मेळपा सारकें नाशिल्लें देखून परीक्षकांनी खर विरोध केलो. तशेंच निकाल जाहीर करच्या पयलीं निकाल आपल्या कडेन दिवचो असो तांणी हट्ट धरलो. कला अकादमी निकालाची प्रक्रिया अशीच जाता अशें ताचें म्हणणें आशिल्लें. उपरांत प्रदीप गांवकरान सुशांत नायकाक संपर्क केलो. फोन स्पिकराचेर दवरून नाटकाक पयलें इनाम दिल्यार दर एका परीक्षकाच्या बँक खात्यांत 50,000 रुपया जमा करतलो अशी लाच नाटककार सुशांत नायकान परीक्षकांक दिवपाचो यत्न केलो. ह्या सगळ्याक बेजारून परीक्षकांनी निकाल दुसऱ्या दिसा काडपाचो निर्णय घेतलो. दुसरे दिसा परीक्षकांनी निमणो निकाल तयार केलो. उपरांत निमणो निकाल महाराष्ट्राचे सांस्कृतीक वेव्हार आनी कला संचालनालयाक सादर केलो. तेन्ना तांणी गोंयांत घडिल्ली सगळी घडणूक संचालनालयाचे अधिकारी विभीषण चावरे हांच्या कानार घातली. ह्या दुर्दैवी घडणुकाचो चावरे हांकां धक्को बसलो. उपरांत कला अकादमीच्या अध्यक्षा कडेन संपर्क करून ह्या घडणुकेची खर कारवाय करची अशी मागणी केली. सध्या हो बॉल आतां कला अकादमीच्या कोर्टात आसा. मजगतीं सध्या हो विशयाचेर संबंदीत दोग परीक्षका कडेन उलोवप जाला. तिसऱ्या परीक्षका कडेन उलोवप केल्या उपरांत हाचेर खर कारवाय करतले अशें आश्वासन कला अकादमीचे उपाध्यक्ष प्रवीण गांवकरान दिलें. मराठी अ गट राज्य नाट्य स्पर्धेच्या निमतान कला अकादमीन ज्या तरेन निकाला संदर्भान जे कितें घडलें तो अत्यंत दुर्दैवी म्हणटा तसो प्रकार आसा. म्हणजे लोक पयलीं आर्टिस्ट म्हणटाले कला अकादमी ऑर्गनायझर जरी आसली तरी सेटिंग करता, विशिश्ट लोकां खातीर ती काम करता, तांकां बक्षिसां कशी मेळटली हें पळयता अशें आर्टिस्ट म्हणटाले. पण तें खरें दिसनासलें खुबदां. म्हणजे अनेकदां कितें जालां की राज्य नाट्य स्पर्धेन जेका बक्षिसां मेळात प्रत्येक फाटी ती बक्षिसां फावा त्या नाटकाक मेळा अशें ना. पण अशें दिसतालें की चला निदान त्याच्या भितरल्या पयल्या 5 भितरल्या नाटकाक मेळ्ळा. आनी त्या तरेन कोणाक खुबशें अशें वायट दिसनासलें. सुरवातीचे 1-2 म्हयने आर्टिस्टांक जरी दिसलें की अरे आपल्या नाटकाक प्रायज मेळोंक ना, तरी फुडल्या वर्सा नव्या उमेदीन आर्टिस्ट तयार जाताले की चला परत स्पर्धेन भाग घेवया आमी, परती ट्राय करुया, परती स्पर्धा आमी गाजोवया, हें सगळें आसलें. पण ज्या तरेन आतां खुद्द नाटकाच्या परीक्षकान सांगलां की कशा प्रकारे तांकां अमक्याच नाटकाक बक्षीस मेळपाक जाय म्हणून तेंचेर दबाव घातलो. ऑफकोर्स तेंच्यांनी तो मानूंक ना ही वेगळी गजाल, पण घातलो. तर अशें जावं शकता की असो दबाव पयलीं पासून हे घालीत येयल्या. हें जे लोकांक दिसतालें, कलाकारांक दिसतालें, हें तेंच्यांनी आतां सिद्धच केलां, तें सिद्धच जालां. तर आतां ह्या स्पर्धेचेर विश्वास कोण म्हणून दवरतलो? 1-2 म्हयने रिहर्सल करप, सातत्यान तेज्या खातीर काम करप, तेज्या खातीर पयशे मोडप. जवळ जवळ स्पर्धेच्या काळान 700 ते 800 नाट्य कलाकार हेतून इन्वॉल्व जाल्ले आसता. ह्या सगळ्यांचे कश्ट आसतात. ह्या सगळ्या कश्टांची किंमत कितें तर ते राजकारणी सांगतात की आमी तांकां जागो दिता. ही अशें नासता की कलाकार स्वता करतात ते आनी तांकां ह्या जागेची एक अपूर्बाय आसा, अप्रूप आसा त्या जागे बद्दल, तितकेंच
त्यांचे, पण खरे कष्ट कलाकारांचेच. ह्या सगळ्या कष्टांच्या कलाकारांच्या कष्टाची ही फकाणां केली अशी असो तेजो अर्थ जायना. असोच तेजो अर्थ आसा. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. दाबोळी विमानतळाविशीं खासदार विरियाटो फर्नांडिसाक मेळिल्ली गुपीत म्हायती तांणी लोकां मुखार जाहीर करची अशी मागणी वास्कोचे आमदार दाजी साळकारान केल्या. विमानतळ बंद जाता म्हणून लोकांच्या मनात भंय निर्माण करचे परस वस्तुस्थिती स्पश्ट करप गरजेचें आशिल्ल्याचें दाजीचें म्हणणें. गोंयांत पर्यटन क्षेत्रांत वाड जायत आसा. सध्याचे 2 विमानतळ भविष्यात कमी पडूं येतात. राज्यांत पर्यटन वाडत आशिल्ल्यान भविष्यात 3ऱ्या विमानतळाची लेगीत गरज पडपाक शकता अशें मत दाजीन उक्तायलें. तेन्ना दाबोळी विमानतळ कसोच बंद जावचो ना असो विश्वास दाजीन उक्तायलो. म्हाका दिसता काँग्रेस पक्षाक आतां गेली 60 वर्सां तांणी कन्फ्युजनूच केल्लें आसा म्हणून देश फुडें वचूना. आज जेन्ना देश फुडें वता तेन्ना आनी कन्फ्युजन करून लोकांक कशी दिशाभूल करप हें काँग्रेसीन पयलींय केल्लें आसा. सो हातूंत न्यू कांय ना. आतां तो म्हणटा सपोज ताका कॉन्फिडेन्शियल इन्फॉर्मेशन आसा, वाय डजंट टी गिव इट. ताणें दिवपाक जाय न्ही कॉन्फिडेन्शियल ताका इन्फॉर्मेशन कितें आसा. बेश्टो हांवें एक बाण मारलो आनी लोकां भितर कन्फ्युजन केलें. आज सगळ्यात कन्फ्यूज आसा. म्हणून आमी पयलेंय सांगिल्लें आसा, आमचो मुखेलमंत्री, आमचो डिफेन्स मिनिस्टर, आमचो एविएशन मिनिस्टर हे सगळ्यांनी कॅटेगरिकल स्टेटमेंट केला की दाबोली एअरपोर्ट हो बंद जावपाक ना आनी हो सिव्हिलियन्सां खातीर सदांच चालू उरतलो. आज जेन्ना गोंय प्रगती करत आसा तेन्ना 2 एअरपोर्ट पासून आमकां कमी पडूंक शकता. तेन्ना आनी जेन्ना सरकार आनी सेंटर आमचो ह्या एक्सपान्शनाचेर इतले पयशे मोडटा जाल्यार तो बंद करपा खातीर म्हणना. आज जेन्ना गोंयभर आमचे उदरगत जायत आसा, म्हाका दिसता आनी 3रो एअरपोर्ट पासून आयलो तो पासून कमी पडूंक शकता अशी परिस्थिती आसा. तेन्ना असल्यो कन्फ्युजन करप म्हाका दिसता खूब रॉंग आसा. आमकांय तितली चिंता आसा, तितलीच मुखेलमंत्र्याक चिंता आसा, तितलीच डिफेन्स मिनिस्टराक आसा, तितलीच आमच्या प्रधानमंत्रीक आसा. हो सरकार हो लोकांचो सरकार आसा आनी अशी दिशाभूल करून लोकांक कन्फ्यूज करून लोकांक दिश्टावन उडोवपाचें कसलीच गरज ना. आनी लोकांकूय हांव आश्वस्त करता, हो भारतीय जनता पार्टीचो सरकार आसा, लोकांचो सरकार आसा आनी खंयच्याच परिस्थितीन म्हणजे जशें आमच्या ऑनरेबल CMन आमकां कॅटेगरिकल स्टेटमेंट एसेंब्लीच्या फ्लोर ऑफ द हावस दिला आनी हांकां कितें जाय म्हाका कळना. इतलें दिलां आसतना हे कन्फ्युजन करता. सो लोकांक हांव आश्वस्त करता, हो एअरपोर्ट कसोच बंद जावपाचो ना. लंच टाइम बुलेटिन हांगाच सोंपता. दिप्ती तुमची रजा घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. पर्यटन खातं गोवा सरकार प्रस्तुत छत्रपती शिवाजी महाराज जयंती उत्सवानिमित्त खास कार्यक्रम दिनांक 21 फेब्रुवारी 2026 रोजी श्री देव बोडगेश्वर मैदान म्हापसा येथे संध्याकाळी 6 वाजता शिवरायांचा गोमंतकाचा प्रवास आणि सहवास यावर प्रकाश टाकणारं 150 कलाकारांनी साकारलेलं महानाट्य शिवशाहीची गर्जना, महाराष्ट्राची लाडकी अभिनेत्री अलका कुबल, स्वराज्य रक्षक संभाजी फेम शंतनू मोघे यांच्या अभिनयाने सजलेलं नाटक शिवशाहीची गर्जना 21 फेब्रुवारीची संध्याकाळ आरक्षित करा आणि साक्षीदार व्हा शिवशाहीची गर्जना या महानाट्याचे. महानाट्यानंतर आकाशात उलगडेल छत्रपतींच्या कार्यामधून प्रेरणा आणि स्फूर्ती देणारा ड्रोन शो दिनांक 21 फेब्रुवारी 2026 श्री देव बोडगेश्वर मैदान म्हापसा येथे संध्याकाळी 6 वाजता. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात, फकत राजकीय नाही, सामाजिक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात, तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात